and the kind of interest that our politicians have when it comes to land use. Because I remember we even created a separate PDA in last 5 years to appease a certain political class. आमची तर इतल्या लेवलाचेर पावला की आम्ही आता एक स्वतंत्र पीडीए तयार करतात की कोणा खातीर तरी एक ते चरपाचे कुरण जावचे म्हणून. डोंट यू थिंक आज जेन्ना ह्या दोन्ही वटेच्यान ही चल्ल्या, यू सेड दॅट अल्टिमेटली इट नीड्स टू रीच अ लॉजिकल कंक्लुजन, बट डोंट यू थिंक वेल बिगिन इज हाफ डन, or you don't even want to say that it is well begun? It's well begun, definitely, it's well begun, but you don't see a logical conclusion there. Well begun. Because of what is interest, intertwined interest. Let's talk about SIT now, since that is the recent topic. No? SIT number one, fast track court जाऊन त्याचं बरें आसा. Later on CM can decide and maybe take it forward. You have put a team where you can't see any transparency there. इंदून भितर सुत्रां सगळ्यांची आसता. आता तुवें म्हणला पळय, किशोरान म्हणला, सी ऑल मिनिस्टर्स, ऑल एवरीबडी, even actually mentioned ki forget about ministers or those who get elected. हे आसा भितर, तितून भितर आसा. आनी तुवें सादे, I mean, just taken some police force and formed a SIT. There is no kind of independency there. You have to have an independent force who can take this investigation forward without any influences and biases. You need to have neutrality of thought, because otherwise everybody will try to influence you and this will lead to nowhere. And मागीर जे कितें तुका आतां दिसता that forgery आनी बजेरी म्हणून ते मागीर थोडे अरेस्ट जातले, बेल जातली आनी मागीर end of the matter. So what happens is, well begun is half done. We have said that okay fine, it's big news that SIT has come and अशें केलें तशें केलें, सगळे भिवन आसा, आतां सगळे जातलें, पूण तेच्या फुडें कितें? एक म्हापसा पुलीस स्टेशन जेन्ना तुगे विसाच्या की वयर केसी काडून ट्रान्सफर करता, म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार आनी ह्यो केसी अश्यो की तांचे एकाचें इन्व्हेस्टिगेशन म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लें ना. 2011च्यान आतां मेरेन 64 केसी आसात. 2021-22 दिल्या त्यांनी, अजूनही केसी आसात. ऑन वन अरेस्ट दे हॅव सेड देयर आर अबाउट एक गजाल म्हाका दिसता प्रमोद, की पुलीस स्टेशनान जेन्ना प्रॉपर्टी संदर्भात कंप्लेन वयता पळय, तेचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाची कुवत किंवा पात्रता ही पुलीस स्टेशनाकडे किंवा पुलीस ऑफिसर कडेन आसूं शकना. तुका भितर इम्पॉर्टंट हे सांगता आस्पेक्ट, की ह्यो सगळ्यो ज्यो फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्यो जर तूं केसी पळयशीत, ज्यो प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट पोर्तुगीज भाशेंतले आसात पळय, त्यो ट्रान्सलेट करप आपल्याक जाय तशें. तुका कळना, म्हाकाय कळना पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन. जो कोण करता पळय ते सरकार मान्य करता. अरे तुज्यो डॉक्युमेंट सरकार ट्रान्सलेट करून दिना, थ्रू हीज ऑफिशियल. सरकार म्हणटा तूं ट्रान्सलेट ऑफिशियल ट्रान्सलेटरा कडसून ट्रान्सलेट करून हाड आणि सरकार ती मान्य करता. ती बाबा तेतून कितें आसा तें ऑफिशियल ट्रान्सलेट केला तें आणि ओरिजिनल डॉक्युमेंट सारको आसा काय ना.